Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. संसद फाल्यां आमची ती स्पेशल मिटींग आसा फाल्यां तीन पॉयंट्स आसतले. वन इज रिगार्डिंग द वॉल कॉलेप्स जाल्या पळय ती. सेकेंड ते आमगे ट्रान्सफॉर्मर ती आमची हे चलना पळय तो ताका. आनी तिसरें म्हणटा ते भितरले वेस्ट आहा ती भायर काडपाची. मिटिंगेचे बरें सद्या ना ते आतां आमी पयलो आतां ऑलरेडी आमी हेका बरयला न्हू सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा ती जाली जाल्यार तेणें ऑलरेडी एश्युरंस दिला तो आमकां हेल्प करता म्हणून काडपाची भायर. ऑलरेडी विदीन दीस नेक्स्ट वीक आय थिंक सो वील बी. सद्या गार्बेज डंप करता सो आमी तिगां दाम करता तो भितरच हय ते रिस्की ना. ना रिस्की ना म्हणून आतां सद्याक आतां तिगां आमकां प्लेसू आहा न्हू आनी स्पेस आहा आनी मागीर वील बी शिफ्टिंग कमींग वीक. वी ऑलरेडी रिटन लेटर टू द गो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट एंड ऑल्सो वील इन्फॉर्म द DMA. सालिगांव कितें व्हरपा म्हूण मागीर ती आमी ते मागलेले ड्राय वेस्ट मागलेली ट्रान्सपोर्ट करपाची. दॅट ऑल्सो पळय आतां सद्या आमी 2 बिल्डींग स्टार्ट केलेले आहा बिहायंड आमची बिल्डिंगा फाटल्यान. आतां इफ दे गिव अस अ परमिशन सॉलिड वेस्ट आनी प्लस गो पोल्युशन बोर्ड. गार्बेज कलेक्टर आसा पळय तो मिक्स गार्बेज तो भितर तुमगे प्लांटा भितर गार्बेज मिक्स करपा भितर हय ते पळोवपा पडटलें आतां. वी ऑलरेडी सेग्रिगेट करता म्हणून सांगला न्हू. सो आय बी टेकिंग इंट्रस्ट इन दॅट ऑल्सो. सेग्रिगेट करून घेन तो आतां सेग्रिगेट आहा पूण तरी मिक्स गार्बेज कशें जाली खंयची भितर प्लांटा भितर आसता ती मिक्स पयलींची आसत बी ती. पयलीं म्हळ्यार हे कॉन्ट्रॅक्टर आतां नाका म्हणल्यार आतां सद्याक आतां सेग्रिगेट वयता सेग्रिगेट करता केन्नाच्यान वयता सेग्रिगेट जाल्यार आतां स्टार्ट केल्यार सान वयता सेग्रिगेट. पूण ती प्लांटा आसती ती आतांची न्ही स्टार्ट केली तेन्ना खंयची तुगेची प्लांटा अजिबात पडली पळय प्लांट ना म्हणल्यार आतां सेग्रिगेट वयता थिंगा सगळे. आतां मागीर आतां समज जाय जाल्यार आतां एक पळोवपा पडटलें सारकें. प्लांट खंयची प्लांट कितें बसोवपाचें हें करून 25 TPT प्लांट ना कितें केलें तुमी न्यू प्लांट बसोवपाचें पळयता आमी ऑलरेडी ते एक्सप्रेस इंट्रस्टाचेर आमी ते 2 टेंडर फ्लोट केलेलो आमी एक्सप्रेस इंट्रस्टाचेर ते 5 बिटर्स हे केलेले आमी. सो 5 बिटर्सान मागीर ते एक्सपर्ट्स आयलेले फ्रॉम पुणे हैदराबादचे. सो तेंका आमचो रिपोर्ट आमचो मेळूंक ना आतां. सो आतां वील हॅव टू फॉलो अप विथ द अंडर सेक्रेटरी. सोडून गेल्लो त्या पासून जून 2020 ह्या काळा भितर जो वेस्ट थंय भितर आशिल्लो तो 85 lakhs दिवन तो भायर काडलो आनी बायो रेमेडिएशनाक दिलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराक. 85.19 lakhs तेजें बील आशिल्लें आनी क्लीन केले उपरांत परतून वेस्ट उडोवपाक लागले. आनी हे सांगतात की वेट वेस्ट म्हणटा. आतां वेट वेस्ट जाल्यार तुमकां ट्रिटमेंट कित्याक जावना. आमी 2020 पासून सांगत आसा तुमी क्लीन केला पूण आतां परतून मिक्स्ड वेस्ट वयता म्हणून थिंगा सांगत आसा पूण कोणाक केअर पडना. आतां जून 2020 टील नाव मार्च आनी एप्रील 2022 ह्या इतल्या काळा भितर जो मिक्स्ड वेस्ट थिंग पडलो आहा कसलोच ट्रिटमेंट जावना. आनी फक्त लिपोवपा खातीर जे शेडी तोंड आसा तें क्लियर करताले आनी वयर उडयताले वेस्ट. सो दॅट डेली जो गार्बेज आसा तो हॅम्पर जायना जावपाक. कित्याक जेन्ना येवपा लागले न्यूजपेपराचेर जे येताले की नो प्लेस टू डंप संचळो वेस्ट. सो त्या टायमार ते आमचे आंगार कांट फुट्टालो. सो एक बेस्ट सोल्युशन काडलें तेमी की एक हिताची मशीन एम्प्लॉय केलें थिंगा. 25,000 पर मंथ पर डे ते हिताची मशिनाचेर मोडटात. कितें करपाक फक्त तो वेस्ट शेडीच्या तोंडांतलो भायर काडून फाटल्यान शिफ्ट करपाक. सो दॅट डेली वेस्टिंग घालपा खातीर हेजे भायर आनी कांयच करूंक ना. 1 किलोग्राम कंपोस्ट जावचो आसलो इनकेस फॉर हे सेग्रिगेटेड वेस्ट जाताले. हे 2 कॉन्ट्रॅक्टरांक पोसल्यात म्युन्सिपालिटीन पोसल्यात. आमी सामको आरोप आसा तांचेर. 30 लाख रुपया पर मंथ ह्या दोनूय कॉन्ट्रॅक्टरांक वयता म्युन्सिपालिटींतल्यान. आनी वयल्यान आमी कंप्लेन सुद्दां दिली आमी नोटीस सुद्दां दिली म्युन्सिपालिटीक की जें काम एज पर तेंचो MOU आसा जेंचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा त्या प्रमाणे काम जायना. एज पर जो टेंडर पब्लीश केल्लो 2019 आमी सगळे RTI घेवन दवरले आहा. 2019 जेन्ना टेंडर पब्लीश केल्लो जाल्यार तातूंत कलेक्शन ऑफ डोर टू डोर वेस्ट आशिल्लें. स्विपींग ऑफ ते पर्टिक्युलर एरिया आहले. स्विपींग क्लिनींग ऑफ गटर्स आहले. हे सगळे एक कॉन्ट्रॅक्टर अंडर दिवपा टेंडर काडलो आनी त्या प्रमाणे ते हे कॉन्ट्रॅक्टर एंगेज केल्ले. स्विपींग जाता. एक मडगांवकारान सांगचें म्हाका तांचो जो डोर टू डोर कलेक्शन करपा येता तो स्विपींग करता म्हण त्या वार्डांतल्यान. स्विपींग करता आमचे दुसरे म्युन्सिपालिटीचे मनीस. एडिशनल वेस्ट एडिशनल एक्सपेंडिचर. सो हे भाशेन सगळे पयशांचो जो टॅक्स पेयराचो पयशांचो लूट जावन पडलो आहा सामकें टोटल तशें. आतां आमी कंप्लेन सुद्दां दिले बाबा हे जे सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्शन जायना आनी त्या खातीर थंय प्रॉब्लम जाता. इन स्पायट ऑफ दॅट आमचे जे ऑफिशियल्स आसात सर्टिफाय करून तांकां हे फारीक करतात 30 लाख म्हयन्याक.
आनी त्या कारणाक लागून थिंगा वेस्ट सेग्रिगेटेड ना जाल्ल्या कारणान थिंगा हेंवूय जायना, कंपोस्टिंगूय जायना. हे फावटी सांगतात 2 म्हयने जाले, 15 दीस जाले, प्लांट चलना म्हणून. प्लांट चलत ना, वर्स जाले, 1.5 वर्स मागीर जालें प्लांट चलना. आनी आमकां सांगतात की प्लांट काल पयर मोडलो म्हणून. आनी इतले म्हणल्यार आमकां हें दिसता, शॉकिंग आनी सरप्रायज दिसता की आमचे म्युनिसिपालिटी भरून आसा विथ टेक्निकली क्वॉलिफायड पीपल. आनी तांकां इतलेशे पण हें येवना, चिंतप येवना की जेन्ना दाड मारीत आहा ते 7 मिटर हायट, ताका वेट आसा. आनी इतले तुम प्रेशर वॉल्सांचे घालता. सांगपा म्हळ्यार एक टायम येवपाक शकतालो की एंटायर शेड कॉलेप्स जावपाक शकताली. इतले थिंगा हें लोड करून दवरले आहा वेस्ट. सांगपा म्हळ्यार हें प्रोटेस्ट बी आहा पळय, हांकां लॉज ना. सो त्या कारणाक लागून आमी दुसरो उपाय काडलो आसा. आमी विजिलन्साक कंप्लेन करतात, हायकोर्टान घालतात. हें कारणाक कित्याक हांकां लॉजूच ना. हिंग वयल्यान बसल जाल्यार पळय सद्दां आमकां लॉज दिसता हिंग परतून हेंचेर उलोवपाक. आमकां लॉज दिसता. एवरी टायम आमकां इश्यूज काडपा पडटा आनी हांकां एक्सपोज करपा पडटा. पूण हे दाट जाल्या हांची कात, हांकां पडूनूच गेल ना. सो आमी ऑलरेडी आमच्या लेवलाचेर आमी जे कंप्लेन करपा आसा, इवन चीफ सेक्रेटरी देखून आमी लेटर दिल्ली आसा. आमी कायदे प्रमाणे आमी तेजेर तें टॅकल करपा सोदतात. आतां आनी 1 म्हयन्यानी पावस येतलो, सो हे सोंसड्याची दशा पावसान मागीर कशें कितें सांगपा म्हळ्यार पावसान आनी सांगून आतां बरें सुकार आहा तेन्नाच सपोज तेंचे कडेन हें सोल्युशन जायना जाल्यार पावसान आनी कितें करतले ते. जुलया म्हयन्याक रेजोल्युशन गेल्ली 500 की प्लांट चलोवपा खातीर एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर हाडचो आनी कितें. पूण ते सगळे फायली बसून आहा. ओवरऑल तुका म्हणपा जाय म्युनिसिपालिटी टोटल फेल केली 100% फेलियर. आनी म्हाका वायट दिसता कित्याक जेन्ना आमच्या टायमार आमकां इनस्टेबिलिटी व्हडलो हें बूथ आशिल्लें. आतां स्टेबल कावन्सिल पडटा, सगळे लिडर वयल्यान तांकां सपोर्ट करतात. आनी इनस्पायट ऑफ दीस स्टेबिलिटी, इनस्पायट ऑफ एवरीथींग, ऑल द सपोर्ट फ्रॉम एवरीवेर, कांयच स्ट्रीमलायन जायना. ही लॉज ना जाल्यार कितें तर फक्त इंट्रस्ट आसा की आपणाक कितें खंयच्यान मेळचें काय म्हूण. सांगपा म्हळ्यार जे 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 तरेन हें चलता, कारबार चलता, दीस इज क्रिमिनल नेग्लिजन्स. एंड दीस क्रिमिनल नेग्लिजन्स इनफॅक्ट सम ऑथॉरिटी, somebody higher up should take action on this criminal negligence on the part of the municipality. आनी हाजेर सामकी पुलिसांतल्यान हें जावपा, पनिशमेंट जावपा सारकें इतलें नेग्लिजन्स जावन आसा.